नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. गोय बीजेपी प्रदेश अध्यक्षा खातीर 7 नावां शॉर्टलिस्ट. केंद्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगाची दरेकल्या बरोबर चर्चा. जिल्लो अध्यक्ष दरेकी 3 नावां 11 जानेराक जाहीर. ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसा विशीं चड म्हायती ना. केंद्राच्या दिशानिर्देशाची वाट पळयतात. मागीर उपाय. भलायकी मंत्र्याची म्हायती. देशांत दुयेंतीचो आंकडो 3चेर. बीजेपीचे नवे मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध वेचून. कॅडरांतल्या कुशीक काडून आयात आमदारांचे अध्यक्ष. मडकय धरून 4 मतदारसंघांनी मंडळ नेमूंक बीजेपीक जमना. आठ फुटीर आमदारां आड सभापतीचे निवाड्याक गिरीशाच्या हायकोर्टात आव्हान. गिरीशाची अपात्रताय याचिका सभापतीन मारिल्ली भायर. 15 तारखेर जावं येता सुनावणी. शिंदळकी थांबोवंक त्या वेवसायांत आशिल्ल्या चलयांक रोजगार तयार करात. तांचेर दोळो दवरपी दलालांचेर कारवाय करात. अर्ज संस्थेचो संचालक अरुण पांडेची मागणी. आगशे एक्सिडेंटात क्रिटिकल जाल्ल्या 3 वर्सांच्या चलयेक उपचार चलतना मरण. 29 डिसेंबराक जाल्लो अपघात. स्मार्ट सिटी सांतिनेज आनीक एके बिल्डिंगे मुखार. आनीक एक गांजाचे रोप. मोलाचे सुवातेर मेळिल्ले शेनवारा. स्मार्ट चर्चांक नेट. रोप एएनसीच्या ताब्यांत. चवकशी सुरू. गोय प्रदेश बीजेपी अध्यक्षा खातीर 7 नावां शॉर्टलिस्ट. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे मिडिया कडेन उलयलो. दामू नायक, दिलीप परोळेकार, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकार, बाबू कवळेकार, नरेंद्र सावयकार, गोविंद पर्वतकाराचें नांव आसा. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगान दरेकल्या बरोबर चर्चा केल्या. जिल्लो अध्यक्षाची नेमणूक 11 जानेराक. कोर समितीची बसका. 7 नांवां जी आसात तेजे भितर नरेंद्र सावयकार आसात, दामू नायक आसात, बाबू कवळेकर आसात, आमचे दयानंद मांद्रेकर आदले मंत्री आसात, दिलीप पर्लेकर आसा, आमचे बाबू कवळेकर आसा, दयानंद सोपटे आसा आनी गोविंद पर्वतकार आसा. त्या मिटिंगेन फक्त ती कशें जाता ती नांवाची चर्चा तशी जायना. कारण आमी सगळे कोर टिमींतले त्याच्या भितर आमी कितें कितें प्रोसिजरान धाडल्या ती तांकां सांगिल्ल्या. तांकां ते सगळें खबर न्ही लिस्ट. आज बेजिकली ते कितें जालें कारण ते आयले कित्याक की एखाद्या मंडळा भितर कॉन्सेन्सस जावना जाल्यार ते आफोवन उलोवप. पण आमी तें काम केल्या मुळे तेंचें काम सोंपें जालें. सुत्रां सांगता ते प्रमाण प्रत्येक उमेदवारा वांगडा आज चर्चा जाली. केंद्रीय भाजप सरचिटणीस अरुण सिंगान दरेका वांगडा चर्चा केली. मात तो म्हणटा संघटनात्मक चर्चा. संगठन की चर्चा हो रही है. अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए बने हैं उसके बारे में और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये सब चर्चा है. जिल्लो भाजप अध्यक्ष 11 जानेराक जाहीर करता तानावडे उलयलो. आनी येणाऱ्या दिसांनी आमकां ज्यो 2 निवडणुका आमच्यो घेवंक जाय त्यो उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा. आनी ताका लागून आमी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघाचें नॉमिनेशन हें 10 जानेवारीक जातलें. आनी 11 जानेवारीक आमचे उत्तर गोंयची निवडणुकीचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो अध्यक्षाचो. आनी त्या दिसूच 11 तारखेर दक्षिण गोंयचो सांजचो 4 वरांचेर मडगांव कार्यालयात जातलो. नुवें बाणावले मतदारसंघात सगळ्यांत उणी भाजपाची मेंबरशीप. बाणावली आनी नुवें जें आसा आमचो मंत्री जरी थंय आसलो तरी पण आमी थंय 50% करपाक शकले. आनी थंय वी हॅव टू नॉमिनेट. थंय 50% जालें ना. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. मिनिस्टर आसूनय जावना. तुका कितें म्हण सांगू कारण तातूंत कितें आसा की ऑर्गनायझेशनली जें जावं जाय तें जावना. त्यात वी हॅव टू एक्सेप्ट. आय डोंट नो सिस्टमान बसूंक ना की ताका ते लोक येना दॅट आय डोंट नो. बट जावना दॅट इज आय एम द रियलिटी. जावनाच जावना न्ही. नुवें मतदारसंघात आम्ही बाबा बेसिकली आमदारान जर ठरयलें आपल्या भारतीय जनता पार्टीचेर रावप जाल्यार त्यांनी हाचेर चिंतन करपाची गरज आसा. येस टू या न्ही.
प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. ह्युमन मेटान्युमो व्हायरस म्हळ्यार HMPV विशीं आमकां चड म्हायती ना. आमी केंद्राच्या दिशा निर्देशांची वाट पळयतात. ते प्रमाण फुडलीं पावलां उखलतले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयला. सोमारा कर्नाटकांत 2 आनी गुजरातांत एकलो HMPV पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळ्ळा म्हणून रिपोर्ट. भारतात ह्युमन मेटापोनिमो व्हायरस म्हळ्यार HMPVचे 3 केसी मेळ्ळ्यात. 2 बंगळुरात आणि 1 गुजरातांत. मजगतीं ह्या व्हायरसा विशीं समजून घेवंक आमी गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंक गाठलो. तो म्हणटा अजून केंद्रा कडच्यान कसलेच गायडलायन आयिल्ले ना. गोंयान कितें हे बी हाडटले पूण कितें आमी आमच्या सायडीच्यान कितें यूज करूं शकता स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन आतां पण स्टेटी कडसून कांय ना. प्रिकॉशन यूज जाता सर काय नाही. प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय लोकांनी बी. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया असल्या गोष्टीक सगळं गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्यान गायडलायन सरूच करप. सर आयज मिटींग कसली आसा. पण सर गोवा गव्हर्मेंट इज रेडी टू फेस सच क्रिटिकल इश्यूज. आमी पयलींच्यान पूण नवें कितें आयलें तें आमचे कडेन कांय ना सद्या कांयच करता. मजगती HMPV व्हायरस 2001 सावन अस्तित्वात आसा आनी हेर कॉमन फ्लू व्हायरसा भशेनूच देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना, दोतोर उत्कर्श बेतोडकरान सांगलें. सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की जो HMPV जो व्हायरस आसा पळय न्हू, तो एक कॉमन फ्लू व्हायरस आसा. जशें आमी बाकीचे फ्लू जे म्हणटा पळय न्हू, इन्फ्लुएन्झा म्हणटा जेका आमी, तसले खुबशे तरेचे अशे मायल्ड व्हायरस आसता जेच्या खातीर फ्लू जो आसा सिजन पळय तितून फ्लू केसीस वाडटा. आनी हे जेन्ना फ्लू केसीस वाडटा तितून भितर एक व्हायरस जो आसता तो म्हटल्यार HMPV व्हायरस. आतां हो व्हायरस सगळे बाकीचे रेस्पिरेटरी व्हायरस आसा त्या व्हायरसा सारकोच आसता. हो जो व्हायरस आसा पळय तो पयलीच फावटी डिस्कवर जालो 2001 आनी तेन्नाच्यान जगभराक खंय खंय ह्यो केसीस मेळत आसता एज अ कॉमन फ्लू. सो आमचे गोंयांत सुद्दां अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आमचो जो सर्वेलन्स चालू आसा तातूंत आमी इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस आनी सिवियर ज्यो केसीस आसता पळय तेंचो डेटा ऑन अ डेली बेसीस आमी कलेक्ट करता. सो इवन हो जो डेटा आमी पळयलो गोंयांतलो, जशें नॅशनल लेवलाचेर जशें म्हटलां पळय तशें गोंयांत सुद्दां जर हो डेटा पळयलो न्हू जाल्यार फाटल्या 3 म्हयन्याचो आमी डेटा चॅक केलो पूण खंयच आमकां इनक्रीज इन केसीस खंयच दिसना. ओके, सो जर तर अश्यो काही केसीस वाडटा अशें दिसले जाल्यार आमी ताबडतोब ताजी डायग्नोसीस करतले. पूण एज ऑफ नाव अशें खंयच गजाल ना की आउटब्रेक ना किंवा अपसर्ज ना किंवा नंबर ऑफ केसीस वाडले अशेंय बीन ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BJPचे 36 नवे मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध आयले. कांय कडेन कॅडरांतल्या कुशीक काडून आयात आमदारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांक फुडें काडल्यात. BJPचें कॅडर दुखाविल्ल्याचें शिनाल. नुवें BJPचो आमदार आसतनाय मंडळ नेमूंक BJPक जमना. मडकय तेंच. बाणावले आनी वेळी BJPचें मंडळ ना. पेडण्या मंडळ अध्यक्षा खातीर आमदार प्रवीण आर्लेकरान सुचयिल्लें नांव भायर मारलें. पक्षाच्या सिद्धेश पेडणेकाराक संद दिली. सत्तरीत मंत्री विश्वजीत राणेन वाळपय रामा खरवत आनी पर्या श्रीपाद गावसाक मंडळ अध्यक्षाची जबाबदारी दिल्या. दोगूय केडरांतले न्ही म्हूण चर्चा. मुरगांवा काँग्रेसींतल्यान BJPत आयिल्ल्या संकल्प आमोणकारान आपल्या कार्यकर्त्याक संद दिली. थंयसरूय कॅडर कुशीक उरलो. फोंडे BJPच्या कॅडरांतलो विश्वनाथ दळवीन सुचयिल्ल्या नावाक फाटीं दवरून मंत्री रवी नायकान आपल्या कार्यकर्त्याक संद दिली. सावड्डे आनी कुडचड्यार मुख्यमंत्र्याक लागीं आशिल्ल्या दोगांची नांवां मुखार येताली. मात दोनूय कडेन आमदार गणेश गांवकर आनी निलेश काब्रालान आपल्याक जाय तांकांच संद दिली. दिवचले आमदार चंद्रकांत शेटयेचो भाव मंडळाचेर आपल्या मनशाक संद दिवपाक फिल्डिंग लायतालो. मात BJPन कॅडरांतल्या मनशाक संद दिली. नुव्या BJPचो मंत्री आसा मात थंय BJPक मंडळ स्थापन करपाक शक्य जालें ना. त्या भायर वेळी बाणावले आनी मडकय तीच परिस्थिती. मडकय मतदारसंघात मगोचो सुदीन सरकारात मंत्री आसा मात थंय BJPक मंडळ स्थापन करपाक अपेस आयले. शिवोले आमदार डिलायला लोबोन आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकाराक बायपास करून आपल्या मनशाक संद दिली. प्रियोळांत मंत्री गोविंद गावडेन ताची कार्यकर्ती अनिशा गावडेक संद दिली. नव्या जाव पोरण्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि मंडळ अध्यक्षांनी वेंचणुकेच्या तयारेक लागचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचो संदेश. पक्षाच्या आमदारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी कित्याय मतभेद असल्यार पक्षाक सांगचे. पब्लीक स्टेटमेंट करचे न्ही म्हणून सल्लो. जे कामाची सुरवात ही आयज पासूनच जाल्या, फाल्यां न्ही. म्हणून म्हाका दिसता की
फाल्यां हें केन्ना परत येयना, हय म्हाज्या कामाची सुरवात हांव आयच्यानूच करतलो अशा पद्दतीन जर सुरवात केली जाल्यार आमकां खूब बरे रिजल्ट्स हे 2027च्या निवडणुकेक मेळटले. बरे आसत वायट आसत आमी सगळ्या जाणांनी भायर उलोवच्या पेक्षा आमी सगळ्या जाणांनी ते पार्टी कडेन उलोवचें. आमकां बरेचशे फावटी आमकां ज्यो गजाली सांगन दिसता त्यो पार्टीक सांगच्यो. आयचे जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष हांव जेका कोणाक सांगन दिसता तेका सांगच्यो, म्हणजे जेणे करून आमकां पार्टी ग्रो करपाक डे बाय डे बरें पडटलें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. काँग्रेसीच्या गिरीशाच्या 8 फुटीर आमदारां आड सभापतीन दिल्ले निर्णयाक हायकोर्टांत आव्हान. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन केल्ल्या 8 आमदारांक अपात्र थारावचे म्हणून गिरीशान सभापती मुखार याचिका घाल्ली. सभापतीन ती भायर मारिल्ली. सुप्रीम कोर्टान गिरीशाक हायकोर्टांत वच म्हणून सांगिल्लो. हायकोर्टांत 15 जानेराक केस येवं येता. Congress leader Girish Chorankar has filed petition before the High Court challenging the order of the Speaker of Goa Legislative Assembly dismissing his application to disqualify G8 MLAs. Earlier, Girish Chorankar had filed the petition before the Supreme Court with same pleadings, but the Supreme Court directed Girish to approach High Court, and following the direction of the Supreme Court, Girish Chorankar has filed petition before the High Court. On Monday, counsel for Girish Chorankar mentioned the matter before the division bench of the High Court, pleading for the early listing of the matter, and the court has decided to take up this matter on 15th January. Mukesh Kumar for Prudent. म्हापशा बस स्टँड आनी मार्केटांत शिंदळकी ही नविदाद न्ही, हे विशीं पुलीस आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांच्या कानार घाला. अर्ज संस्थेचो संचालक अरुण पांडे सांगता. ह्या चलयां खातीर रिहॅबिलिटेशन युनिट घालचें, रोजगार तयार करचो, तांचेर दोळो दवरपी दलालांचेर एक्शन घेवची, जाल्यारच खंय हो धंदो कंट्रोल जावं येता. अर्ज फाटलीं 24 वर्सां गोंयांत चलपी ह्युमन ट्रॅफिकिंगा आड वावर करता. शिंदळकी वेवसायांत आशिल्ल्या चलयांक भायर काडपाचे आसले जाल्यार तांच्या उदरनिर्वाहा खातीर सोय करची पडटली. संचालक अरुण पांडे उलयलो. वास्कोत जशें आमी टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर करपाचें युनिट घातलां तशेंच थिये सुद्दां घातलां म्हूण पांडे सांगता. This is not something new. We have found that many of these girls, they come from low socio-economic background, and a lot of these girls are being trafficked from different red light areas of different parts of India. Yes, these girls are from poor background and they are engaged in commercial sexual activity, but we do see that there appears to be an organized network of pimps who are engaged in their soliciting, and in an organized manner they are soliciting clients, and these clients are being taken to close by hotels and lodges. This we have been seeing for long, and as I said that we have been in discussion with police, district administration. In fact, we have gone and met the local MLA also to discuss this issue, and we had proposed for setting up a wish unit, a rehabilitation unit, so that these girls who are being exploited at bus stand and market, they can be provided livelihood. We have been working in Goa since last 25 years on the issue of sex trafficking, and we have believed that providing livelihood would enable these girls from exiting from commercial sexual exploitation. Now we are in Vasco, we are making tissue paper, toilet roll and paper bags. Same unit we have extended now to Tivim Industrial Estate for these girls who are presently being exploited at commercial sexual activity at Mapsa bus stand. But we believe that these girls will not be able to join till and until actions are taken against those who in organized manner are exploiting them. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आणि ओमकार फळारी. कोरगांव भटवाडी एके 4 व्हिलरीक उजो, शॉर्ट सर्किटान उजो पेटला म्हणून कळटा. कोणाकूच कसलीच दुखापत जाल्ल्याचो रिपोर्ट ना. मजगती 29 डिसेंबराक आगशे एक्सिडेंटांत क्रिटिकल आशिल्लें 3 वर्सांचें चली सोमारा उपचार सुरू आसतना सोंपलें. ह्याच एक्सिडेंटांत ताचो बापूय राजेश नायक आगताक गेल्लो. हम लोग क्लब महिंद्रा एसनोरा प्रॉपर्टी से आए थे और ये अपना आरंबोल बीच पे जा रहे थे, और अभी हम आए थे तो मैं जैसे ही गाड़ी, अभी मेरे को यहाँ से थोड़ा सा दूर
हल्की सी स्मेल आई अंदर। मैंने गाड़ी को साइड लगाया और मैंने फटाफट देखा तो हल्का हल्का धुआं निकल रहा था साइड से। तो मैंने सबसे पहले तो फैमिली को बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, इसको बोनट को खुलवाया, पानी मट्टी डाल डूल के इसको बुझाया। अच्छा, अदरवाइज ये पूरा ही जल जाता, कोई बहुत भयंकर वाली आग थी। फायर ब्रिगेड भी समय पे आ गई, पुलिस वाले भी आ गए, सबका बहुत कोऑपरेशन रहा। बस ये कि फैमिली सेफ है। नुकसान हुआ अब तो सर कुछ आइडिया नहीं, तो कंपनी वाले ही बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी। अदरवाइज ऑटोमेटिक गाड़ियों में गाड़ी लॉक हो जाती है, मतलब जान की भी हानि कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये है कि ठीक है, बच गए ईश्वरी के पास। टोटल कितने आप थे सर? इसमें हम गाड़ी में 2 एडल्ट थे, 2 किड्स थे। ओके सर। मजगती 29 डिसेंबराक आक्षे जाल्ल्या एक्सिडंटात गंभीर जखमी आशिल्ली 3 वर्साची चली सोमारा सोंपली. ह्या एक्सिडंटात तिच्या बापायक राजेश नायकाक आगताक मरण आयिल्लें. चारचाकी आनी दुचाकीत जाल्ल्या ह्या एक्सिडंटात रस्त्या कुशीक राविल्ल्या दुचाकीचेर चारचाकी हाडून मारिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. स्मार्ट पणजे आनीक एक गांजाचें रोप. शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्यार एके बिल्डिंगे मुखार गांजाचें दुसरें रोप मेळ्ळें. शेनवारा सांतिनेज मॉला लागसार मेळिल्लें. एएनसीन तें ताब्यांत घेतलां. आतां दुसरें रोप मेळ्ळे उपरांत स्मार्ट चर्चा सुरू जाल्या. हेंवूय रोप एएनसी पुलिसांनी काडून व्हेलां. रोपाची खंय फॉरेन्सीक टेस्ट जातली. सध्या सांतिनेज जंय सिमेट्री आसा थंयसर आमी आसा आनी हांगासर पळोवंक शकता हे स्मार्ट सिटीचे जे हांगासर ते लोक गार्डनिंग करता रस्त्या सायडीक. सेम हे तशेंच गार्डन जशें सांतिनेज मॉला कडेन आशिल्ले थंयसर जो कॅनबीस आशिल्लो, जे गांजाचे प्लांट आशिल्ले ते जाल्ले. हांगासरूय आमी पळोवपाक शकता की हांगासरूय ते धाकटेशे आतांच ते वयर येवपाक लागला. पूण ही चिंतपा सारकी गजाल आसा की अशा तरेन हे जे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीची ही जी अशी तरेन जी झाडां लायल्या तितून ही कशी मेळटा, ही आतां चुकून जाल्यात काय कोणे मुद्दाम अशी खंय खंय एक लायला, हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. पयर जेन्ना आमी ते लोकां मुखार हाडले तशेंच आमी जे एएनसी आशिल्ले तांकांय इन्फॉर्म केलें की अशा तरेचे जे कॅनबीस आसा, जे गांजाचे झाड आसा ते सांतिनेज मॉला कडेन आसा. हो आतां दुसरो इन्सिडंट हांगासर लागींच रोखडेच 2 दिसान कोणे तरी हे पळयलें आनी तांच्यांनी हांगासर आमकां म्हायती दिली की हांगासर अशा तरेचे जे कॅनबीस आसा ते हांगासर ग्रो जाला. अशा तरेची जी खंय खंय झाडां लायल्या त्या झाडां मदीं अशे तरेन जर अशी कॅनबीस लायिल्ली आसा जाल्यार तेजेय म्हाका दिसता हांगासर शोध घेवपाची गरज आसा. ते लोकांनी इवन जशे आमी म्हणटा की जे बरे सिटीजन आसता जेंकां समाजाचे पडून गेल्ले आसता ते अशा तरेन आमकां म्हायती दिता. जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तशेंच म्हणलें की अशा तरेचे झाड तांकां कळ्ळें की बाबा हो कॅनबीस हो गांजाचें झाड. तशेंच लोकांनी आमकां ती म्हायती केली आनी हो रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार येता. आमी एएनसीकूय इन्फॉर्म केला की अशा तरेचे हे दुसरे झाड 2 दिसां भितर हांगासर सांतिनेज हांगासर मेळ्ळा. स्टुडंटा खातीर सांतिनेजच्यान चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील दारी. पर्वरी एलिव्हेटेड रोडाच्या बांदकामाक लागून जातले प्रदूशणा आड घाल्ले याचिकेत हायकोर्टान PWDचे ईक मंगळारा कोर्टांत हाजीर रावपाची ऑर्डर काडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उलयलो. प्रदूषण आनी सारखे बॅरिकेड्स घालूंक नाशिल्ल्यान यो वच करपाक कास्तीक जाता म्हणून याचिकादारान हायकोर्टाचे नजरेक हाडलां. As far as Porvorim flyover matter is concerned, it came up before the High Court today. There are certain further grievances made by the petitioner in person, like pollution, barricades being not there, and so on and so forth. So the matter has been fixed for tomorrow now again. The government has been directed to put on record some mechanism where people can complain and that complaint can be addressed to. We are supposed to report to the High Court tomorrow as to who will be the person who will be responsible
as far as any grievances made by the citizens to be taken care of. Further, the court has told the executive engineer of the PWD, Mr. Jude Carvalho, to remain present in the court because it is found that so many things which were ordered last time were not complied with. Proper precautions are not are not taken. So therefore, he has been directed to remain personally present in the court tomorrow. Even you have contended that PWD did not do work as per standard. See, what I said to the court was that precautions which were required to be taken in the beginning before the work started were not taken, and if that was taken from the beginning, then the situation, the way it is now, it would have been from the beginning. The situation has improved now after the court took cognizance and several things were implemented at site. If this precaution was taken from the beginning itself, all this pollution, traffic issues would have not arisen at all. That is what I told the court. खेळा खात्यान गीता परिवाराबरोबर मेळून पणजे योग सोपान शिबीर घडोवन हाडिल्लें. उत्तर गोंयच्यान 109 PE शिक्षकांनी शिबिरांत वांटो घेतिल्लो. एका दिसाचे हे शिबिरांत प्रशिक्षण घेवन शिक्षकांक खंय शाळांनी भुरग्यांक शिकोवंक आदार जातलो. SAGचो सहाय्यक संचालक विवेक पवार उलयला. डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर हांच्यांनी हो आयचो जो वर्कशॉप जो आसा योग सोपान 1 हो गीता परिवार हांच्या जोड पावलान हांगासर आयोजीत केल्लो आसा. तातूंत नॉर्थ गोवाचे 159 फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स त्यांनी हांगासर वांटो घेतलेलो आसा. आनी हाजो मेन पर्पज आसा की हे जे टिचर्स जे आसा हे आतां जे वर्कशॉपान जे योगा शिकतले तेच त्यांचे फाल्यां जेन्ना ते स्कुलांतले तेंच्या भुरग्यांक ते शिकयतले. दुसरें म्हणजे आतां येता ते 26 जानेवारीक जेन्ना आमचे मास डिस्प्ले आसता तातूंत सुद्दां हाचो एक आमी आस्पाव घेतलो. एवढ्या लवकर मी पहिल्यांदाच बघतो की सकाळी 9 वाजता संपूर्ण बाहेरमध्ये ज्या रजिस्ट्रेशनमध्ये लाईन लागली होती त्यावेळी मी खरोखरच त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सर्वप्रथम त्या शिस्तबद्ध आहेत आणि शिस्तीने या ठिकाणी जमले आहेत आणि चांगल्या प्रकारे ही प्रात्यक्षिकं ते या ठिकाणी करत आहेत. मी पुनश्च शेवटी जाताना आपली संगीता सुरेश जाधव मॅडम आहेत, त्यांचे जे सर्व टीम वर्क आहेत, मिहीर आहेत, आपले वेग परिवार असिस्टंट डायरेक्टर आहेत, मला खरोखरच त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. भुरग्यांक इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतांच्या काळात तुम्ही पळयला भुरगे फक्त मोबायल घेवन बसलेले असतात. सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन तांच्या गेल्लें आसा, कंप्लीट गेल्लें आसा. 1 मिनीट तांकां बसपाक अभ्यासा खातीर बसपाक तांकां जायना, पूण ते गेमी तासन तास खेळूंक शकता. सो टिचरांक कडेन हांव मागता की तुमी हांगा जे शिकतात काय ना ते वचून भुरग्यांक शिकयात आणि तांचें मातशें कॉन्सन्ट्रेशन वाडयात. हां, योगासनांच्यासाठी हा 1 दिवसाचा इनफ आहे, कारण हे टीचर्स ऑलरेडी ट्रेंड आहेत. त्यांना फक्त सिस्टम लावून द्यायची होती की कशानंतर काय शिकवायचं असतं. याचे सगळ्या व्हिडिओ क्लिप्स, याचे MP3 म्युझिक, याचे चार्ट्स, हे सगळे आम्ही त्यांना फ्री ऑफ चार्ज सगळ्या स्कूल्सना आणि टीचर्सना प्रोव्हाइड करतो. GHD ग्रुपाची वर्सुकी बिझनेस मीट निकतीच जाली. इंडियन सिंगर दिलबाग सिंगाचे हे कार्यावळीक खासा अपियरन्स. येता त्या अर्थीक वर्सा उत्तोड्डेच्या रॉयल ऑर्किड बीच रिसॉर्टाक 700 सर्व्हिस अपार्टमेंट करून दितले अशी घोशणा GHD ग्रुपाचो चेअरमॅन भारत ठाकरान केल्या. इतली सर्व्हिस अपार्टमेंटां दिवपी GHD खंय पयलोच ग्रुप. मैं सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आज सब लोग हमारे पास आए हैं हमारे इनविटेशंस पर. थैंक यू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, माय गेस्ट, जोगिंदर जी, स्पेशली अजीत जी, मेरे भाई लोग, सब लोग इसी तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा. और स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑर्किड जिन लोगों ने हमारे साथ आज ज्वाइन किया है और हमेशा आगे हमारे साथ जर्नी में बने रहेंगे. हम लोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 700 सर्विस अपार्टमेंट्स डिलीवर करने वाले हैं उन लोगों को. कैसा लग रहा है? 700 सर्विस अपार्टमेंट्स गोवा में किसी ने दिए हैं क्या? हम लोग देने वाले हैं. तो be ready guys and thank you. Now we will be enjoying the next live performance by our singer Dilbag Singh and he will be here shortly. Thank you very much. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता.
हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.